नमस्कार वीक्षकांनो, काल आज आणि फाल्यां आयच्या ह्या कार्याक तुमकां म्हजो प्रणाम पाठयता। आज आमी विंचुल्लो विशय आसा आमची भुरगीं तांचे ट्युशनां। ही चर्चा आरंभ करच्या फुडें तुमच्या समोर ह्या विशया लगती सवालां दवरता। ट्युशन वा कोचिंग क्लास मिती भितर आसात? वत्तडाच्या शिकपा वेवस्थेंत आमी कसलें भविश्य आमच्या भुरग्यांक रचता? शिकपा भायर इतर चटवटिकेंक प्रोत्साहन दिता? कुटुंब जिवीत, मागण्या जिवीत, समाज आनी देशप्रेम म्हणल्या गजालींचेर भुरग्यांक कांय थोडें सांगता? नैतीक शिकप शिकोवचें तरी कोणें? ही सवाल हांव तुमच्या मुखार दवरतां। मोगाच्या वीक्षकांनो, आदीं एक काळ आशिल्लो शिकपांत फाटीं आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक ट्युशन दिताले, पूण आतां कोचिंग क्लास म्हणल्या ह्या नांवाखाल शिकोवंक प्रवीण आसल्या भुरग्यांकय आमी त्या एक्स्ट्रा एका शिकपाक प्रोत्साहन करून धाडटा। विविध कारणां लागून, जायत्या बऱ्या उद्देशांक लागून हें आमी करता, तातूंत कांय चूक ना। तरी आज असले जायते संस्थे व्यापारी मनोभावाचे जाल्यात म्हणले एक दुरदृश्टाची गजाल। तर विद्यार्थी आनी वडिलांच्या उंचल्या शिकपाक या शिकपाच्या आशेक लागून आज जायते विद्यार्थी शिकपा संस्थेच्या कारखान्यांतले प्रॉडक्ट तशें ह्या शिकपा वेवस्थेंतून भायर येतात। तितलेंच न्हय आसतना मोग, मैपास, सोडदोड, देवबिरांत, कुटुंब आनी समाजमुखी कार्यातावन फाटीं सरचें भोव निराशेचें। असली मनोस्थिती फुडें कशें रावत? ह्या संगतीक संवसाराक फूड करून आमच्या विद्यार्थ्यांक, आमच्या भुरग्यांक रावंक आमी कशें प्रेरीत करूं येता? समाजेंत यशस्वी संगता बरो व्यक्ती जावन कशें रुपीत करूं येता? असो उद्देश आयच्या आमच्या ह्या विशयाचो। आनी मोगाचेनो, आज ह्या संगती चर्चा करच्या खातीर आमचे सुवे एक मानेस्त आसा। ताणें इंग्लिशांत BEd आनी MA सनद जोडल्या। सालुवीस PUC कॉलेजींत डीन जावन तो वावुरलो आसा आनी प्रस्तुत फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, गव्हर्मेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज कास्ट स्ट्रीट, मंगळूर हांगासर इंग्लिश डिपार्टमेंटाचो हेड जावन तो वावुरता। बेस्ट NCC ऑफिसर जावन राष्ट्रमट्टार ताका भांगरा पदक मेळ्ळां। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर जावन विद्यार्थ्यांक ट्रेनिंग दिता, मात न्हय इन्फोसिसांत ताणें ह्या बाबतीन जायचे सगळे अनुभव ताणें आपणायला आनी ट्रेनिंग जोडलां। 20 वर्सांतून शिक्षक जावन तो वावुरता। राष्ट्र आनी अंतरराष्ट्रीय मट्टाच्या जायत्या कार्यागारांनी अध्ययन पत्रां वा पेपर्स ताणें प्रेजेंट केल्यात, सादर केल्यात। तो आसा प्रोफेसर नवीन डायस। भोवमोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या ह्या चर्चेक हांव वर्त्या मानान आनी मोगान स्वागत करता। नवीन डायस, तुका देव बरें करूं लेस्ली सर। वीक्षकांक म्हजो नमस्कार। वीक्षकांनो, जशें तुमकां कळीत आसा, ह्या विशया लागती आमची पयली चर्चा चलतली। त्या उपरांत आमच्यो टेलिफोन लायन उक्त्यो जातल्यो। उक्त्यो जाता आसतना तुमची सवालां ह्या विशया लागती आसूं दीत, ताच्या भायर वचनाशें सूक्ष्म रितीन, सोबीत रितीन तुमचो विशय, तुमची चिंता, तुमची सवालां आमच्या मुखार दवरूंक तुमकां आमी वेळ करून दितले। बरें नवीन, पयल्यान पयलें हांव समजोवंक अपेक्षितां, ट्युशन आनी कोचिंग क्लास हाच्या मदें कसलो फरक आसा? लेस्ली, ट्युशन म्हणलो शब्द पयलें वापरताले। पयलें ट्युशनाक वचचें म्हळ्यार शिकपांत हुशार नासल्यांक, तशेंच पोखरी आसच्या भुरग्यांक घालताले। तें आतांय चालू आसा, पूण क्रमेण स्पर्धात्मक संवसारांत स्पर्धात्मक एग्जाम इंट्रोड्यूस केल्ल्या वरवीं हुशार आसच्या भुरग्यांक एक मांडावळ जी म्हणली एक बगणा थोड्यांच्या मतींत आयली। त्या देखून स्पर्धात्मक परीक्षेक तयारी करच्या खातीर, भुरग्यांक परीक्षेंत चडतीक मार्क्स काडच्या खातीर तांकां एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आनी एक्स्ट्रा प्रॅक्टीस दिवच्या खातीर कोचिंग सेंटर्स तांणी म्हणलो एक कॉन्सेप्ट आरंभ केलो। बरें बरें, विद्यार्थ्यांनी जरी तर कोचिंग क्लासेसाक वचून शिकचें, तर कॉलेज वा इस्कॉलांनी आमकां ह्या भुरग्यांक कसली तरबेती, कसलें शिकप लभता?
कोचिंग क्लासींत अथवा ट्युशनांत शिकोवचे परीक्षेंत चडतीक मार्क्स काडच्या खातीर आमी कोचिंग क्लासीन शिकोवचे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड म्हणून सांगता. कॉलेजींत अथवा इस्कॉलांत शिकचे फॉर पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट. क्लासींत शिकचे लिसांव मात्र शिकप नाही, ताच्या सांगता व्यक्तित्वाक गरज आसली चटवटिका, स्पोर्ट्स आनी गेम्स जावंक पुरो, कल्चरल एक्टिविटीज जावंक पुरो, विचार गोष्टी जावंक पुरो, लिडरशिप ट्रेनिंग जावंक पुरो, हे पुरो एक शिकपाचे भाग. त्या देखून कॉलेजींत जावचे एक पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट. कोचिंग सेंटरांत अथवा ट्युशनांत जावचे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड. तांणी एग्जामाक आनी स्पर्धात्मक परीक्षेक तशेंच प्रोफेशनल कोर्साक जॉईन जावंक भुरग्यांक तयार करतात. तयारी करच्या खातीर एका रितीचे एडिशनल एक ट्रेनिंग म्हणल्या बरी न्ही, चडतीक तरबेती. बरें, ट्युशन वा कोचिंगा विणे आज यशस्वी जावंक साध्य ना असले एक चिंताप मारेकार जावन उपजून येते आसा प्रत्येक जावन वडिलांतय आनी भुरग्यांतय. आनी हाका पूरक जावन हांव हांगासर कांय थोडे आमचे कडेन डेटा आसात. म्हणजे विद्यार्थी जावंक पुरो MBBS, इंजिनियरींग, CA, MCA, BCom, BA अशे विविध विद्यार्थी तावन आमकां आमच्या DSEच्या कांय तांच्या गरजे खातीर तांणी एक क्वेश्चनर तयार करणं ह्या बाबतींत तांणी सवालां घेतलीं आसात आनी तांची अभिप्राय घेतली आसा. हाका पूरक जावन हांवें विचारचें तर आज कोचिंगा विणे यशस्वी साध्य ना म्हणलें चिंताप आसा, हें सारकें गी? तुजे अभिप्राय कितें? हें सारकें न्हय. कित्याक म्हळ्यार कोचिंगाक वचनासतना, ट्युशनाक वचनासतना टॉपर जाल्लीं भुरगीं मस्त आसात. हाका कारणय आसा. कितें म्हळ्यार त्या भुरग्यां थंय एक शिस्त आनी स्वप्रयत्न आसा. स्वप्रयत्न आनी शिस्त आसल्या त्या दळा ती भुरगीं टिचरां लागीं वचून क्लॅरिफिकेशन विचारतात, क्लासीन सवालां विचारतात. दुसऱ्यान तांच्याच क्लासींत आसच्या हेर भुरग्यां सांगता, हुशार असल्या हेर भुरग्यांक सांगता. पियर लर्निंग जाता. ओके. पियर लर्निंग जाल्ल्या वरवीं तांकां चड समजता. तिसरें, तांणी लायब्ररीक वचून बुक्स वाच येता, हेर बुक्स रेफर करी येता, जर्नल्स वाच येता, पिरियॉडिकल्स वाच येता, हे सर्व करी येता. ताच्या उपरांत सांगचे जाल्यार हर एक दिसाचे शिकप घरा येवन तांणी शिस्तेन केले जाल्यार खंडीत जावन जाता. ताच्या किवर्तें ह्या आधुनीक काळार खंयचेय क्लॅरिफिकेशन करूंक जायना म्हणलें ना. कित्याक म्हळ्यार इंटरनेट आसल्यार, सारकें इंटरनेट आसल्या वरवीं घरांतच आसा जें म्हणून ना, इस्कॉलांत चडावत इस्कॉलांत आसा. इंटरनेट यूज करून तांणी तांच्या समस्यांक क्लॅरिफिकेशन काडून घेवं येता, तशेंच ताका पर्याय सोद येता. म्हणजे आदीं आमकां कशें एका शिक्षकाचें मार्गदर्शन गरज आसलें, आज शिक्षकाचेरच भरपूर जावन अवलंबीत जायचें म्हणून ना. न्ही बरें, शिकप शिकल्यान साधन करी येता हें उक्तें सत. आधुनीक संवसारार मनशान शिका जाय, उंचायेक पावो जाय, व्हडल्या हुद्द्यांक वचूंक जाय, हें गरजेचें. पूण ताच्या सांगता दुसऱ्यान कॅरेक्टर शेगूण, एटिट्यूड, स्वभाव, डिसिप्लिन, शिस्त असले सॉफ्ट स्किल्स नंतर ती यशस्वी फकत डिग्री या यशस्वी या मार्क्स या पर्संटेज कितें कितें आमी सांगता तें कितल्या मट्टाक आमकां उंचायेक पावयत. लेस्ली, एका भुरग्यान एक बरें व्यक्तित्व ताणें आसा करीचे जाल्यार दोन संगत्यो ताणें मतीन दवरून काणगेचे. एक ताचे थंय हार्ड स्किल आसाचे. हार्ड स्किल म्हळ्यार ताणें शिकच्या त्या सब्जेक्टांत ताका नॉलेज आसाचे. सॉफ्ट स्किल म्हळ्यार एक भुरगो 90% मार्क्स काडून घेवन एक इंटरव्यूवाक गेलो जाल्यार ताका इंटरव्यू फेस करूंक गत आसाचे. कस्ट. बरें.
इंटरव्यू वेळार विचारली क्वेश्चनांक आन्सर दिवंक प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक डिसिशन काण घेवंक क्रायसिस मॅनेजमेंट करूंक लीडरशिप काण घेवंक हे पूरा ताका गोतासाजे नंतर ताका इंटरव्यू फेस करूंक जायना मार्क्स मात्र एक व्यक्तीचे व्यक्तित्व डिसाइड करिना हे पुरा पहिले कुटुंबा वड आसली कुटुंबांत दरबस्त काम आसले मागणे रजार आसले तशेंच सोसणीकाय आसली सांगातपण आसले आब आसली व्हडली माय आसली वडिलां आसली त्या देखून एक कुटुंब जिणेचेली सांग शिकयतले तितले मात्र नाही जिणेंत येवचे हर एक कष्ट सोसूंक तांकां तांच्या कडेन सामर्थ्य आसली पूण असलें शिकप आमी आज दिता गे म्हणलें एक सवाल भोव अपुर्बाचें हें तुज्या चिंतपाक पूरक जावन सांगचें तर आज वडिलांक आनी विद्यार्थ्यांनी एक सवाल करी जाय तुजें शिकप तुजी डिग्री तुजी पदवी सगळें आसा पूण संवसाराक फूड करचें तांक तुजे लागीं ना तुजे लागीं खंयच्याय एका गंडांतरांत निर्धार घेवची शाती ना तो वळ तूं फसवताय तो वळ तूं सलवताय मात न्हय खंयसर वायट ओडण्यांक वायट संवयांक बली जावन जिवीत पिड्ड्यार जाता म्हणजे नैतीक मौल्यां नैतीक शिकप भोव गरजेचें आनी हांव चिंता हाका पूरक जावन आमचें जावंक पुरो इगर्जेचें वातावरण चटवटिक्यो खेळ मनोरंजन असल्या गजालींनी भरसून आसा जाल्यार मनशा कडेन हेरां कडेन संबंध मेळटा दुसऱ्या खालेतीच्या दुसऱ्या वर्गाच्या दुसऱ्या चिंतपाच्या दुसऱ्या रितीच्या मनशा कडेन बरसत आसतना हांव चिंता हे स्किल्स एडॉप्ट करूंक सुलभ आनी सलीस जायचे खंडीत जावन आसली पूण एक भुरगो इस्कॉलाक वा कॉलेजीक गेल्यार आवय बापायनी ताणें मार्क्स मात्र काडीचे म्हणलें चिंतूंक नजो इस्कॉलांत अथवा कॉलेजींत आसच्या सर्व चटवटिकेंत आपल्या भुरग्यांनी पात्र घेवंक तांणी प्रोत्साह दिजे सारकें आयचो विशय आसा आमची भुरगीं तांची ट्युशनां आनी आज आमच्या चर्चेक आमचे सोबत आसा प्रोफेसर नवीन डायस ताची जाणवाई ताचो अनुभव आमचे सोबत वांटती आसा आनी त्याच वेळार तुमच्या गमनाक वाडटा आमच्यो टेलिफोन लायनी येदोळ सुकत्यो आसात तुमची सवालां तुमचे अभिप्राय ह्या विशया लागती ताच्या भायर वचनाशें मोठव्यान संक्षिप्त रितीर तुमी आमकां दिवी येता 29822121 ह्या फोन नंबराक तुमी संपर्क करा पूण तुमी फोन करता आसतना दायकन तुमच्या टीव्हीचो वॉल्यूम लो करा आनी स्पश्ट उतरांनी शिदा आमच्या लागीं उलया बरें नवीन शिकप डिग्री पदव्यो हुद्दे संवसारांत सुखी जिवीत सारूंक वा बरें जिवीत सारूंक तुजे अभिप्राय कितें लेसली बरें जिवीत जियल्लो खंडीत जावन सुखी आसता बरें पूण खंयच्या रितीचें सूख पयशाच्या फाटल्यान वचून पयशेच करीचे आनी पयशा वरवीं सूख मेळटा म्हूण एका व्यक्तीन चिंतलें जाल्यार तो अखेर पर्यंत सुखी जावंक साध्य ना न्हय त्या देखून मौल्याधारीत जीवन ताणें जियल्यार तो अखेर पर्यंत सुखी आसता न्हय अशें हांव चिंता ताका पूरक जावन अशें चिंतप आसता यू कॅन ऑलवेज फुलफील युअर ड्रीम्स अँड यू कॅन अचीव युअर गोल्स बट यू कॅन नेवर अकम्प्लिश ऑर अचीव युअर ग्रीड म्हणून अशें एक चिंतप आसा हांव चिंता तुज्या चिंतपाक तें ताळ जावन वळटा अशेंच एक तुज्या लागीं विचारचें तर तुवें तुज्या विद्यार्थी जिवनांत ट्युशन घेतलें गी खंडीत जावन ना कित्याक म्हळ्यार ट्युशनाक वयचें हुशार नातल्यांनी अथवा पोखरी भुरग्यांनी म्हणून आसले त्या काळार वय हांव चिंता हें उतार सारकें एक काळ आसलो जरी तर घरांत भुरगीं पोखरीपणां करतात आवय बापायन सांगचें आसलें तुका ट्युशनाक घालता आनी शिकपांत फाटी आसात म्हणून चिंतल्यांक आमी ट्युशन दिवचें शिक्षकांनी आसले इस्कॉलांत रावून वा तांच्या घरांत आपोवन वा शेजाऱ्या कोणी एकलो अनभोगी वा शिकपी आसलो जाल्यार हें चिंताप भोव सारकें म्हणून बगता बरें आजकाल आयच्या परिस्थितींत आमी पळयता जाल्यार कोचिंग क्लासाक एडमिशन सुरू जालां
आणि कांय थोडी कोचिंग दिवची या ट्युशनां दिवची टिचरां वैयक्तीक या संस्थेद्वारे 60 to 80% असल्यार मात्र एडमिशन दितात. असले संस्थे जरी आसात हुशार भुरग्यांक मात्र एडमिशन दिवन आमी तांकां उंचायेक पावूंक पळयता, तर एवरेज भुरग्यांक उंचायेक सोडूंक अवकाश नांतर तसल्या संस्थांनी अवकाश दिनांतर असले संस्थे निजायकी कसली मौल्य विद्यार्थ्यांक दितात? लेस्ली, कोचिंग सेंटर आसा ते स्पर्धात्मक परीक्षेंत भुरग्यांनी चड मार्क्स काडिचे, बरें, रँकिंग काडिचे, ह्या खातीर केल्लें एक मंडळ जावन आसा. ओके. त्या देखून 90% मार्क्स काडलो एकलो विद्यार्थी ताणें इंजिनियर तो डॉक्टरच जायचे म्हणून कांय ना. आवय बापायन ताका इंट्रस्ट आनी त्या सब्जेक्टांत ताका एप्टिट्यूड आसा म्हणून पयलें पळयचें. बरें, आमी आमची चर्चा मुंदरसून वरच्या फुडें हांगासर एक आमकां पयलें कॉल आसा. हांव स्वागत करता एनी मॅस्करेस बोंदेल टावन. तुका म्हजो प्रणाम, तुका म्हजो सलाम. तुजे अभिप्राय, तुजे सवाल आमच्या मुखार दवरयात. गुड इवनिंग लेस्ली. गुड इवनिंग गुड एनी. इवनिंग नवीन. गुड इवनिंग नवीन सर. सर म्हजे सवाल अशें, आदींच्या काळार टिचरां शिकयताना ती एक सेवा दिवन बल्ले मनशान शिकयताली, पर आतांच्या काळार ते एक बिझनेस जावन गेला. इस्कॉलांनी टिचरां उणे शिकयतात, तिंत टिचरां भुरग्यांक म्हज्या घरा ट्युशनाक या म्हूण सांगता. हे कितलें मत म्हूण सर सत गी? बरें, भोव अपुर्बाची चिंता. म्हणजे ती कितें म्हणटाक म्हळ्यार आदीं सेवा आसली, एक नोबल प्रोफेशन म्हणून चिंतालें, पण आज सेवेच्या भायर तांणीच ट्युशनाक प्रेरीत करचें आसा. तुजे अभिप्राय कितें? हे चिंता म्हाका गो तसले प्रकार समनाय म्हणून हांव चिंता. कित्याक म्हळ्यार मस्त टिचरां कॉलेजींत अथवा इस्कॉलांत तांच्या उरल्या कामाच्या सांगाता अत्यधिक सेवा दिवन आसात. तितले मात्र न्हय, भुरग्यांचो संख्यो क्लासींत चड आसल्यार, डिपार्टमेंटाचें काम आसा जाल्यार, हेर राटावळी आसात तरी हर एक टीचर खंडीत जावन तांणी दिवची सेवा नीज सेवा जावन ती खंडीत जावन दिवन आसात. बरें, हांव चिंता ह्या चिंतपाक पूरक जावन कांय अनुभवाचे उतार आनीन सांगलां जाल्यार हांव चिंता ह्या द्वारे आमी संदेश दिजय टिचरांनी तांच्या व्याप्तेक, तांच्या कामाक आनी ते एक देव वाचपणाचें काम अशें लेखून वावरी जाय म्हणून. हांगासर दुसरी कॉलर आसा आमचे लागीं उलोवच्याक. शांती आंजलोर, तुका म्हजो प्रणाम, तुका म्हजो नमस्कार. शांती, तुजे अभिप्राय, तुजे सवाल आमच्या मुखार दवर येता. हॅलो लेस्ली. हॅलो. अरे आता एक म्हणजे भुरगें PUCन शिकता, ताचे मार्क्स आनी बरे आशिल्ले आनी स्कुलांत आनी PUCन घालतना खंयच्याय ट्युशनाक आनी कोचिंगाक आमी घालूंक नासले. बरें, पूण आतां कितें जालां म्हळ्यार ताचे चिंता अशें की म्हज्या क्लासींत आशिल्ली 80% भुरगीं कोचिंग क्लासीक येतात आनी उरल्या 20% भुरग्यांक कोचिंग क्लास ना वा ट्युशन ना ती शिकतात. सो तांच्या मतीन कितें जाता की म्हळ्यार लेक्चरां शिकयतना तांच्या मतीन आसता कोचिंग क्लासीक येतली भुरगीं आसात जाल्यार तितलें बरें करून शिकयचें म्हणलें ना म्हणलें मतीन आसता म्हणून ह्या भुरग्यांक त्या मतीन रिकता. आनी तांणी अशें सांगचें की तांणी शिकयतना सादारण तरी शिकोवचें मम्मी, कित्याक म्हूण सांगल्यार 80% भुरगीं कोचिंग क्लासीक येतात, ती भायर शिकतात, तांकां कळटा, पूण आमकां तें लॉस जाता न्ही की आमी कितें करचें. हांवें सांगचें इतल्यांत कितें म्हळ्यार कोण कोचिंग क्लासी वचनात, ट्युशनां वचनात, तांकां एक आशा आसता आमी बरें करून शिकाचे, बरे मार्क्स काडचे म्हणून. ताका तुमची अभिप्राय कितें? भोव अपुर्बाय, हांव चिंता तुज्या चिंतपाक पूरक जावन आज ह्या प्रत्येक जावन ह्या एपिसोडा खातीर हांगासर एक म्हजे कडेन ह्या विशयांत अध्ययन करून पत्रांनी इंटरनेटांत सर्वे आयला आनी ह्याच्या विशयांत रिपोर्ट आनी तातूंत तिस गजाल आसा. नावेन ह्या सवालाक जाप दिवच्या पयलें हांव तुज्या चिंतपाक ताळ जावन सांगता, कोचिंग क्लासीक गेल्लीं भुरगीं क्लासीक येता आसतना लेक्चराक चड अटेंशन दिनात, कित्याक म्हळ्यार तांकां पयलींच ते सिलेबस येता ते सब्जेक्ट गुप्त आसतात. दुसरी गजाल कितें म्हणून सांगल्यार जायते कडेन हांगासर न्ही उरल्या शहरांनी इतल्या मट्टाक वाडलां की कॉलेज या इन्स्टिट्यूट्स कोचिंग क्लासीक प्रमोट करतात आनी ताज्या भायर एक कट या मार्जीन
ती 2 इस्कॉलां या कॉलेजी मॅनेज करतात हे सगळे अध्ययन म्हणजे नाही ह्या दुरदृष्टाच्या गजाली आमी वाचसाचे पूण तुजें चिंतप अशें आसा 80% भुरगीं कोचिंगां येतात 20%क नाका जाल्यार एका रितीचे भिरांत म्हणजे आमी वचना जाल्यार खंय पाटी पडटा गी वसाजेच गी असले एक द्वंद्व चिंताप आसा म्हणलें एक तिजें शांतीचें चिंताप हाका तूं कितें म्हणटाय असल चिंताप येवचें सहज पूण तसल्या संदर्भार आवय बापायनी भुरग्याक धैर्य दिजे ओके एक ते दुसरें एक त्या शिक्षका लागीं वचून क्लॅरिफिकेशन्स करचे तसले एक कॉन्फिडन्स तांचे थंय बिल्ड करीचे एक भुरगें क्लासींत सवालां विचारता एक्टिव्ह आसा ते दाडा लेक्चरर्स खंडीत जावन तांणी करच्या प्रयत्नाच्याकी चड प्रयत्न करून क्लासीन शिकयतात खंयचोय लेक्चरर आपूण कोचिंग क्लासीक वेता म्हणल्या खातीर कॉलेजींत बरें करून शिकयनासतना रावचे त्या म्हज्या गमनाक आज म्हणसर येवना पूण खंय एक विद्यार्थींक गुत्त आसा जाल्यार विद्यार्थी जावन इल्लेशें नेग्लिजन्स अटेंशन इल्लें उणें जावचे पॉसिबिलिटीज आसात कोण ना तसले संदर्भ आसात आसूंक की पुरो बरें हांगासर आमचे लागीं तिसरो कॉलर आसा हांव चिंता आयचो विशय मस्त जाणांक लक्ती जावन सो देखून आमकां फोना मस्तो आसात हांगासर आमचे सोवे आसा मानादेक बाप अश्विन कार्डोजा बिंदूर फिगर हांव ताजे लागीं ताजो उपकार बोडूंक आसलो कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां ह्या संगती विशयान म्हाका पयल्यान प्रचोदन दिल्लें फादर तुमकां देव बरी सांज मागता देव बरी सांज मनीस लेसरेगो आनी नवीन डायस बरें तुमचे अभिप्राय कितें म्हजे 2 सवाल आसात आयताराचे धार्मीक संगती दोतोर आनी इतर संगतींनी मेतेर जावन ट्युशनाक गेल्लीं भुरगीं आणि केवळ ट्युशन कोचिंग म्हणून गेल्ल्या भुरग्यां मध्ये कांय फरक आसा दुसरें सवाल सबारांक ट्युशन गरज ना पूण कित्याक म्हळ्यार तांकां समजोवची सकत आसा आनी ते समजून आसले वरवीं सबार संगती वरवीं नवे नवे संगती सोदान करून ते शिकोवंक प्रयत्न करतात पूण हे कोचिंगा वरवीं तांची चिंतची सकत कांय उणी जाता गी बरें भोव अपुरबायेचें चिंतप फादर अश्विन ताणें म्हणचे मुख्य जावन क्रिस्तांव जावन आमी आमच्या पवित्र पुस्तकांत आसा आयतार सोंत बागयनपणी सांबाळतो देवा खातीर ताका अर्गां दिवंक कुटुंबा सवे आसूंक इतर रितीच्या चटवटिकेक पूण आजकाल कोचिंगाच्या नांवान विद्यार्थ्यांक इतलो वत्तड आसा आयताराय ते कोचिंग वेतात हांगासर 2 वर्गां एक आयताराक कोचिंगाक वचोन तो आमच्यो धार्मीक कायदे पाळिनातलो आनी एक वर्ग आसा सगळे पाळून कोचिंगा वचनातलो हांच्या मदें फरक आसा गी म्हणलें एक सवाल दुसरें ट्युशनाक गरज ना म्हणलें एक चिंताप रुता करूंक साध्य आसा गी म्हणजे ट्युशन म्हणल्यार आज कितलें जालां गी कोचिंग क्लास इतली गरज पडल्या की त्या विशयान एका रितीची चिंताप वडोल सांगल्या प्रमाणे तांकां दिसता ह्या विशयान तुमचे अभिप्राय कितें फादर तुमी सांगलें सारकें आसा देवासपण एक सांगातपण हाडटा भुरग्यांक देवासपण खंडीत गरजेचें पूण एक भुरगो ट्युशनाक वेता जाल्यार तो भुरगो मात्र कारण न्ही एक ट्युशनाक अथवा कोचिंग सेंटराक वेचो भुरगो आवय बापायक गुत्तू नासतना वचना फीज आवय बापायनीच दिजे फीज आवय बापायनीच दिजे असले क्लास जावचे संदर्भ आसा जाल्यार आवय बापायनी खंय तांच्या भुरग्यांक धाडटात थंय वचून हे प्रॉब्लेम एक्सप्रेस करीजे चर्चे करून भुरग्याक ताच्या धार्मीक कार्याक अथवा धार्मीक संगतीक अडखळ जाता त्या देखून टाइम शेड्यूल करचे ती वेळावरी आवय बापायन करची तांची जबाबदारी गरजेची भोव अपुरबाय आयचो विशय आमचे भुरगीं आनी तांची ट्युशनां आमचे सोवे आसा प्रोफेसर नवीन डायस ताचे फुडें 2 कळोवण्यो दिवंक हांव अपेक्षिता पयल्यान पयलें वेगिन्स दायजिवळ 24/7 हास्यांचो पावस म्हणलें कोंकणी कार्य हास्य कार्य प्रसार जावचें आसा येदोळूच ह्या स्पर्ध्याक जायतीं टिमां आयल्यान तरी
उर्बा असलेल्यांनी संघटकांक संपर्क करी जाय अशी विनंती आसा. दुसऱ्यान मुख्य ब्रेस्तारा दिसा ह्याच वेळार काल आज आनी फाल्यां हें कार्य भोव आपुरबायेन चलयता आनी एक नामांकीत व्यक्ती हेमाचार्या आनी ताजो विशय आसा आमची शहरां आनी प्रायस्तांची घरां. त्या दिसा हांगासर आमंत्रीत जावन आसतली नजरेत निवास बोंदेल हाची वडील सिस्टर नॅन्सी. हें कार्य तुमी पळोवंक सुकाराकात. बरें, हांगासर गळाये विणे आमच्या लागीं पयलो ह्या विरामा उपरांतलो फोन कॉलर आसा पिंटो विजय. पिंटो मामाक म्हजे नमस्कार. हॅलो नमस्कार. नमस्कार पिंटो. कोण लेखी मामगे उलयता. आधी डायस नाम वय अरे आता त्याच्यालाई हे असताना परीक्षा घर पडल्यावर तानी घर पडल्यावर तानी परीक्षा ट्युशन काढून ते बरें म्हूण दिसता. आधी ताणी केदार म्हळ्यार ती रजा आता तांकां घर पडल्यार बरें सांगा. ती काणी जात ना जाल्यार ना. वय देखून तांकां आडोवचे समानी. बरें, भोव अपुरबायची चिंता पिंटो म्हणटा शिकपाक पूरक जावन म्हणजे परीक्षेच्या वेळार ताका केदाळा गरज आसा त्या वेळार तो ट्युशन घेता ते आमी आडोवंक नजो. बरें, पूण हेरा वेळारी घेवच्या विशयांत आमी हांगासर उलयता पूण ह्या विशयांत तुवें कितें म्हणटाय? ट्युशन घेनासतना रावचे आमी पयलेंच सांगल्या प्रकार ही एक भुरग्यान आवय बापायन सांगाता मेळोवन भुरग्याचे इंट्रस्ट आनी एप्टिट्यूड पळोवन करची एक मांडावळ. वय चढाव जावन ट्युशन खाण घेवचे कित्याक म्हळ्यार पयल्यान आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक कुमोक करूंक जायना. भुरगीं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स सारकें. दुसरी संगत कितें म्हळ्यार थोड्या फावटी भुरग्यांक खंयचोय एक सब्जेक्ट कस जाता. थोड्या फावटी इंग्लीश मिडियमांत आशिल्ल्या भुरग्यांक कन्नड कस जावचें आसा अथवा थोड्या भुरग्यांक हिंदी कस जावचें आसा. थोड्या भुरग्यांक मॅथ्स कस जावचें आसा तशेंच फिजिक्स कस जावचें आसा. सो खंयच्या एका सब्जेक्टांत तांकां कुमोक मेळच्या खातीर. तिसरें जावन आसा थोडीं भुरगीं एक फॉर अ सायकोलॉजिकल सॅटिस्फॅक्शन उरलीं भुरगीं येतात ट्युशनाक वतात म्हणजे फ्रेंड्स वतात त्या देखून आपुणूय वता. तशें तांणी चिंतल्यांत कांय चुकी ना. थोड्या फावटी तांकां बरें जाल्लें आसा ताचे तावन वायट जाल्लें आसा खंडीत. बरें, नवीन हांगासर आमचो मुख्य कॉलर आसा केलराय तावन एडविन. मानेस्त एडविनाक म्हजे प्रणाम. नमस्कार लेस्ली. नमस्कार, सांगा. सर मुझे दोन आसात. सांगा. एक भुरग्यांक ट्युशन गरज आसा की आनी दुसरे सवाल तांची क्लास टिचरां तांकां शिकयतना तांच्या मोती घेनातले ते कॉन्सन्ट्रेशन दिनातले ट्युशनां तांकां मोती घेता की म्हणले सवाल. बरें बरें बरें, भोव अपुरबायन संक्षिप्त रितीन तुवें दोन गजाली सांगल्याय. पयल्यान पयलें तांकां ट्युशन गरज आसा गी. दुसरें क्लासीन शिकनातल्यो गजाली कोचिंगा वेळार शिकोवन समजूंक साध्य आसा गी. बरें लेस्ली ट्युशन गरज आसा की ना गी म्हणलें एक तिसरो व्यक्ती जावन हांवें सांगूंक जायना. हे आमी पयलेंच सांगल्या प्रकार आवय बापायन आनी भुरग्यान डिसायड करचें. पूण असल एक चिंताप आसा. भुरगो क्लासीन शिकनातलो ताका दुसऱ्या फावटी शिकयल्यार समजता म्हणलें एक. दुसरें कितें म्हळ्यार शिकयल्ली मेथडॉलॉजी रीत म्हणटा आमी बदलोवन दुसऱ्यान शिकयल्यार समजूंक पुरो म्हणलें एक चिंतापी आसा. हे पुरा आवय बापायन आनी भुरग्यान सांगाता मेळोवन डिसायड करचें. हांव चिंता आमच्या वाडोवणेच्या शहरांत क्लासीचे स्ट्रेंथ काउंट जाता. खरी तर एका विद्यार्थींचे स्ट्रेंथ 60, 80, 90 हांवें समजल्या प्रमाणे आनी चिंतल्या प्रमाणे 20 to 30 एका क्लासीन आसा जाल्यार चड एटेन्शन लेक्चराक दिवंक साध्य. ताजे वरवीं चड आसा जाल्यार तांकां सवालां विचारूंक जायना आनी सगळ्यांक जाय असली माहिती लेक्चराक दिवंक जायना आनी त्या वेळार कोचिंग या ट्युशन चड उपकाराचें जातलें म्हणून. भोव अपुरबाय.
भूमोगाच्या विक्षकानो हांगासर आमचो वेळ धांवता आमी चिंतल्या प्रास चड वेगान धांवता आनी आयच्या दिसा जायत्यो गजाली आमचे कडेन उलोवंक आसल्यो तरी आज भरपूर रितीन तुमची सवाल आयिल्ल्यान आमी चिंतल्या प्रास चड सांगूंक आमकां साथ जालें आनी प्रोफेसर नवीन डायस आमचे सवय आसलो हांव दायजी वर्ल्ड 24/7 बाबतीन उपकार आनी आभार मानच्या फुडें कांय थोड्यो गजाली तुमचे लागीं सांगूंक अपेक्षिता जशें हांवें सुरवात करतना तुमकां कळयल्लें आसा आदीं शिकाप नंतर तो पोली जाता मावाली जाता गुंडा जाता तो कांय उपकाराक पडचो न्हय जाता गोट्यांत सारें काडून उपकारतलो अशें एक चिंता आसलें एक उलोवप आसलें क्रमेण वाडवळ जाताना आमचो देश वाडताना शिकप भोव गरजेचें म्हणून जालें पूण आज गरजे प्रास चड मर्जेचें जशें जालां आनी ह्या एका मर्जेच्या वातावरणांत विद्यार्थी थंय एका रितीचो वत्तड आसा आनी तो वत्तड भायर घालच्या खातीर जायते विद्यार्थी वायट वाटेन गेल्ले दृश्टांतां आमचे लागीं आसात ही पयली गजाल दुसऱ्यान मावाली पोली शिकप नातले जाता तर आज शिकप जोडुल्यांची परिस्थिती पळया आमच्या दिसाळ्यांनी आमच्या टीव्ही माध्यमांनी आनी इतर वार्ता माध्यमांनी आमी आयकल्ल्या गजालीन जायत्यो आनी जायत्यो निराशेच्यो गजाली विजमीत करच्यो आसात जायतीं मर्डरां केसींत इनवॉल्व जाल्ले शिकपी आसात लग्न बायलो संबंद जोडून आसची जोडी शिकपी आसात डिवोर्स जोडिल्ल्या जोड्यां मदें जायत्यांतली जायतीं जोडी चड शिकप जोडिल्ली आसात चड पयस कित्याक अमेरिकाचें ट्रेड सेंटर भस्म केल्ले कठीण क्रांतिकारी भयोत्पादक शिकपी जावन आसले हाचो अर्थ हाची चिंता इतलेंच शिकपा सांगाता नैतीक मौल्या नांतर तें शिकप व्यर्थ मोगाच्यानो वीक्षकानो आज आमचे विद्यार्थी थंय मोग मैपास मागण्या जिवीत कुटुंबा जिवीत समाज देश असल्यो गजाली पयस ते आसात हेर चटवटिक्यो क्रीडा संगती मनोरंजनाच्यो चटवटिक्यो तांचे तोंड मेकळ्यो जाते आसात कारण तांकां वेळ ना आनी असल्या कारणाक लागून आमी कसले फुडार तांचे ते रस्ताव म्हणलें एक सवालच जावन आसा कितेंय जावन आज आपुरबायेन आमच्या संगता हांगासर आसलेलो प्रोफेसर नवीन डायस निमाणें तुजी चिंता आमच्या वीक्षका लागीं वांटूंक आसा या सांगूंक आसा तुवें जरूर जावन वांटी येता मोगाच्या वीक्षकांनो भुरग्यांनी ट्युशनाक वेचे या ना वेचे आवय बापायन आनी भुरग्यांनी करची एक मांडावळ जावन आसा ही मांडावळ करतना भुरग्याक इंट्रस्ट आसा गी अथवा एप्टिट्यूड आसा की म्हणलें आवय बापायन चिंतिचे नंतर आवय बापाय सोशल प्रेशराक बली जावन भुरग्यांचेर वत्तड हाडलें जाल्यार भुरग्यां थंय आसचो तो स्वाभावीक संतोष जॉय ऑफ लायफ म्हणटा आमी अथवा तांचें भुरगेंपण तांचें तरणाटपण आमी होगडोंक शकता त्या देखून आवय बापायनी पयलीं चिंतिचें कितें म्हळ्यार म्हजो पूत सक्सेस जायचें जाल्यार म्हजें धूव सक्सेसफूल जायचें जाल्यार पयलें तांणी संतोशान आसाची तुमची भुरगीं संतोशान आसात तर खंडीत जावन ती सक्सेसफूल जातात भोव अपुरबाय तर वीक्षकांनो परत तुमच्या लागीं 2 उतरां उलोवच्या आदीं आयच्या ह्या कार्याक येवन आपली भरपूर माहेत आनी अनुभव मोरत्या मोगान मैपासान आनी अभिमानान आमचे सवय वांटून घेतलेल्या आपल्यो अमूल्य वेळ ह्या कार्याक विनियोग केल्लेल्या प्रोफेसर नवीन डायस तुका हांव दायजी वर्ल्ड 24/7 बाबतीन वीक्षका बाबतीन दोनी हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा आनी सर बरें आश येता लेस्ली तुकाय देव बरें करूं तशेंच हें कार्य पळयल्ल्या सर्व वीक्षकांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा वीक्षकांनो परत हांव तेंच उतार तुमच्या मुखार दवरतां सगळें आसून जरी तर मौल्या ना तर तें जिवीत वर्थ शिकप प्लस मौल्या इज इक्वल टू बरें जिवीत हें तुमच्या मतींत आसूं दी आनी त्याच वेळार एक चिंता तुमच्या हुस्क्यार पतला येता आदेवस करच्या आदीं टायम पावर मनी and body may not cooperate every time in life, but good nature, good understanding,
spiritual path and true spirit will always cooperate in life. तुझ्या जिवितांत तुजो हुद्दो, तुजी पदवी, तुजो वेळ, तुजो दुडू, तुजी कूड लेगून हर एका वेळार तुका स्पंदन करची ना, पूण तुजें बरें नडतें, तुजी दैवीक सकत, तुज्या समजुणेचे शेगूण आनी तुजे कडेन भितर आसचे ते बरे गूण, नीज स्पिरीट तुका जिवितांत केन्नाय स्पंदन करतात. हें आमच्या विद्यार्थ्यांक, आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आमी पयलें प्रयत्न करया. हेंच चिंता हांव तुमच्या हुस्क्यार पातलायता आनी सुमेस्तांक बरें जावं दी, आमचे विद्यार्थी उंचायेक पावोवन दी ही आशा उसारता. सुमेस्तांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं. काल, आज आनी फाल्यां